सर्गीचे बापा, ह्या वेळार आयज हांव व्हिडिओ करता म्हज्या जल्माची साक्षी दिवन गवायकी दिवन आनी कितें करचे आदी तुवें सांगला बापा तुका उलो मार आनी हें मागणें आपल्याक उबार आनी तेच मागणें हांव उबारता बापा तुज्या पुतान शिकयलेलें मागणें आमचे बापा आरामेक भाशेन तुज्या पुतान शिकयलेले भाशेंतल्यान हांवें तुका उबारता. आबून दिवशमाया नीतगडा शशमा ते मलखोडा नवे सिजना कारखाना दिवशमाया उपारहा हावलन लगमान सुनखाना नियमन अशोकलान खोबिन अपखाना दपखाना शोखेन हायाविन ulatala nisiona ila pasan me bisha had laki de malkud o hai lautish bokta lalam amin amen. Thank you, Abba Father. I praise you, Abba Father. I worship you, Abba Father. I do, Abba Father. I love you, Abba Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. हांव ब्रादर सोकोरो पिंटू सगल्यांक तुमकां ह्या म्हज्या यूट्यूब चॅनलान येवकार दिता. आयज मायाची 29 तारीख आनी आयज जावन आसा म्हज्या जल्माचो दीस आनी ह्या म्हज्या जल्माच्या दिसाक आयज हांव म्हज्या जल्माची गवायकी दिता. मायच्या कुसव्यान हांव मरचो आसलो तरी आसतना आयज हांव तुमचे मुखार जीव आसा. हें कशें तर आयकात फुडें हो म्हजो व्हिडिओ आनी हो व्हिडिओ आख्खोच पळयात म्हूण हांव तुमचे लागीं मागतां. आनी हो व्हिडिओ पळोवचे आदी तुमी हे चॅनल सबस्क्रायब करात, लायक करात, शेअर करात, कमेंट्स करात म्हूण आनी हे वरवीं तुमी देवाचो वाड फुडें व्हरोंक म्हाका तुमचो आदार दियात म्हूण मागतां. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकान 22:1-5 आमकां अशें मेळटा. मायच्या कुसव्यान आकारच्या आदी हांवें तुका वळखलो, तूं जल्मोवचे आदी हांवें तुका संस्कारलो, राष्ट्रा खातीर तुका प्रवादी नेमला. हय मोगाच्या भाव भयणीनो, हें जेरेमिया प्रवाद्याक देवान सांगलें ताका तरणाटासून आपण केलें तेन्ना. आयज हेच म्हज्या जिवितान घडलां आनी म्हाकाय तरणाटो आसतना आपण हें केलां. तो आयज हांव हे म्हज्या जल्माची गवायकी दिता. जेन्ना हांव वाडून व्हडलो जाल्लो आनी घरच्या कांय कारणाक लागून हांव सारको सोरोप येवन बेबदो कसो जाल्लो आनी त्या वेळार हांव अशें जायते घरान जायते पिवन जायते आजदेरी करतालो. त्या वेळार म्हजी माय म्हाका अशें म्हणटाली, पोटान नासतना स्वतांक लागलो तूं, आयज पासून तूं म्हाका स्वतायत आसा. आनी हांव अशें तिका विचार करतालो, हांव आतां सोरोप येवन तुका पडीक स्वतायता जायत, घरान कितें करता जायत आजदेऱ्यो, पण मायच्या तुज्या पोटान आसतना हांवें तुका कसो स्वतायलो. आनी ती म्हाका इतलो जबाब दिताली की तूं पोटान आसतना हांव बरी ना जातालें. अशें इतले जबाब तिचे लागीं आसले. अशें जायते फावटी हांवें तिका विचारल्यार होच जबाब मेवतालो. आनी आतां हांव जेन्ना सगळें सोडून हांव बरो जालो, आख्खें सोडून सगळें सोडून हांव बरो जालो. हाचेर एक म्हजी गवायकी आसा, ती गवायकी हांव म्हज्या फुडल्या व्हिडिओन तुमकां दितलो. तर आख्खेच हांव बरो जालो. आनी तेन्ना हांव म्हज्या मायक हांवें परतून विचार केलो. जायते वर्सां पासून हेच म्हज्या मनान घोळटालें, मनान तें परतून येतालें. आनी मागणें करता आसतना म्हाका ज्या साक्रामेंतान ज्या खंयसरूच म्हज्या खासगी मागणें करता आसतना म्हज्या मनान परतून येतालें हें जल्माचे विशीं म्हज्या. आनी कितें काय म्हण. आनी मायची उतरां ती जायते वर्सां पासून सांगत आसली. हांव जेन्ना सोरोप येतालें तेन्ना पर्यंत आतां बरो जाला इतली वर्सां पासून सांगत येतालें ती म्हज्या मनान परतून येतालें. ती देव ती म्हज्या मनान परतून ती उतरां सादयतालो.
आनी अशें मागणें करता आसतना जायती वरांची वरां मागण्या जाल्ल्या उपरांत जायते मोडे म्हाका देव दाखयतालो म्हज्या जल्मा विशीं कितें तरी आसा. आनी हांव परतून आतां बरो जाल्ल्या उपरांत जायतीं वर्सां हांव म्हज्या मायक हांवें विचार केलो. तूं सदांच म्हणटाली की हांव तुका सोतायतलो म्हणून, या तूं सदांच म्हणटाली की तूं पोटान आसतना सोतायतलो, तर कितें तें म्हाका आतां सारकें सांग. आनी ती फकत इतलेच जबाब दिताली की तूं पोटान आसतना हांव बरी ना जाताली, सारकी बरी ना जाताली. इतलेच तो जबाब तेचे ताय म्हाका मेवतालो. आनीक मागीर हांवें ते जायते वरांच्या मागण्या सारून आयिल्ल्या उपरांत एक दीस हांवें तिका विचार केलो आनी देवाक ती हेच जबाब दिता. आनी हांवें तिका त्याच वेळार देवाक मागणें केलें, गुप्ती मागणें केलें. कित्याक सायबीण मागीर म्हाका जायतें दाखयतालें म्हज्या जल्मा विशीं, देवूय म्हाका दाखयतालो जायतें म्हज्या जल्मा विशीं. आनी हांवें विचार केलो आनी मागणें केलें. हांवें गुप्ती मागणें केलें. ती हांवें विचारता थंयच आसतना हांवें मागणें केलें. तिच्या तोंडांतल्यान म्हाका जबाब जाय आयज. आनी पयलो साक्रामेंतान आनी हांव करून आयलोलो जायतीं वरां मागणें, म्हाका जबाब जाय म्हणून आज. कित्याक देव तर कितें म्हाका दाखयता म्हणटा. आनीक हांवें मागणें केलें आनीक आयज तिच्या तोंडांतल्यान म्हाका तें आयज जाणा जावंक जाय सगलें म्हणून. आनी जेन्ना हांवें मागणें केलें तेन्ना जीसस नेम हालेलुया, ती अशी उदगाल्ली. ती अशी माय, म्हजी माय अशी उदगाल्ली. तिका सगळ्यांक कळोंक नासलें कांय तें कितें वर्सां, पूण म्हाका देव दाखयतालें कितें तरी म्हज्या जल्मा विशीं मागणें करता. जायतें म्हाका दाखयतालें. देखून हांवें मागणें केल्या प्रमाणे ती अशी उदगाल्ली की उदगार म्हणजे जी काळजांतले जे कशें उल्हास सोडटात, एक भाशेन सारकें काळजांत उल्हास सोडटा, एक आवाज दुसरे तरेचो, एक उर्बाग अशी तिचे भितर जी येता, ते भाशेन ती उदगाल्ली आनी अशी उलयली. ती सांगूंक सुरू केलें. आनी म्हाका ताचो अनुभव मेवलो ते कितें तें करता, कितें तें घडटा तें. आनी देवान तें तिच्या तोंडांतल्यान भायर काडलें. आनी तिणें म्हाका सारकें सांगलें कितें, जेन्ना हांव पोटान आसलेलो, तिच्या कुसव्यान आसलेलो, मायच्या कुसव्यान आसलेलो, तेन्ना ती बरी ना जाताली. माय म्हजी बरी ना जाताली. आनी जायते फावटी बरी ना जावन दोतोराशी वचपाचें, हें करपाचें, या बेडीर दोतोराची वचपाचें येवपाचें आनी कांयच करूंक जायना, तशें सारकें काम करूंक जायना आनी कितें करूंक जायना, तशें भाशेन सारकें तिका जातालें आनी तिका भोगतालें. आनीक ह्या वेळार, असल्या वेळार ती बरी ना जातालें आनी कांयच काम पासून करूंक जायना तशें जातालें. आनी सारको एक टायमार एक वेळार असो जीव गेल्ल्या परी अशें जातालें सांगूंक लागलें. आनी त्या वेळार आनीक मागीर एक फावटी न्हय, 2-3 फावटी हॉस्पिटलांत एडमीट केलें. 3 फावटी हॉस्पिटलांत एडमीट केलें. पयलीं एक फावटी आनी मदें एक फावटी आनी मागीर तिसरी डिलिव्हरी जाता तेन्ना 3 फावटी खंय सारकीच बरी ना जावन हॉस्पिटलांत एडमीट केलें. आतां हॉस्पिटलांत एडमीट केल्या उपरांत परसो जल्म दिवचो वेळ पावलो तेन्ना डिलिव्हरी जावचे वेळार दोतोरांनी कितें सांगलें, दोतोरांनी सांगलें की तुज्या कुसव्यान आसा तो भुरगो वाचचो ना. तुज्या कुसव्यान आसा तो भुरगो वाचचो ना, तो मरतलो. आनी सांगल्या उपरांत ती गो बायला म्हजी माय सारकी चेंज जाली. आतां कितें करतली. दोतोराक तिणें सांगलें की वाचूंक भुरग्याक वाचूंक कर जाता ते भाशेन उपाय घे म्हणून. दोतोरान सांगलें भुरग्याक वाचोवंक गेले जाल्यार तूं मरतलें. कोणूय तर एकटो तुमचे भितरले मरतले, पूण चड करून भुरगो मरतलो. हें दोतोरान सांगून दिलें. आनीक कितें केलें अशें मायन सांगलें. दोतोर गेलो सांगून हें सगलें. आनी मागीर तिणें थंयसर एक सायबीण मांयची मुर्ती इमाज आसली, सायबीण मांयची इमाज आसली. पेर सकल सायबीण मांयची थंयसर इमाज आसली. फायनल कशें ती इमाज पयलीं दवरताले तसली थंयसर एक इमाज आसली. जेन्ना 3 फावटी हॉस्पिटलांत एडमीट केल्ले म्हजी मांयक गंभीर परिस्थितीर पोटान आसतना 3 फावटी म्हजी मांय
जी एडमिट केल्या ती तेच काटीचेर तेच बेडीचेर ते सायबीण माय आसा थंयसरूच पडले ते तिनूय फावटी. देखूनच सायबीण माय थंयसर पडले. देखूनच म्हजे मायन सायबीण मायक थंयसर बेडी खाटीर रावनच अशें मागणें केलें की 3 फावटी जाली हांव गंभीर परिस्थितीर येतू हांगा हॉस्पिटलान पावल्या आनी हेच खाटीचेर हेच बेडीचेर आनी हेच जाग्याचेर तुजे चडशी हांव पावल्या. जरी तर आयज तूं म्हज्या पुताक आनी म्हाका साल्वार करता दोगांयकूय साल्वार करता जाल्यार हांव ह्या म्हज्या जल्मता त्या भुरग्याक तुजें नांव दितलें. तुजें नांव दितलें. आनी हें सगळें मागणें केल्या उपरांत दोतोराक सांगलें तेणें जाता ते भाशेन दोगांयचो जीव वाटोवंक तजवीज कर. दोतोरान सांगलें कितें घडटा आनी कितें जाता तें जावं. कित्याक म्हाका सायबीण मांयचेर विस्वास आसा. सायबीण मांय देवाचेर विस्वास धरून दोतोराक सांगलें. आनी जेन्ना जाल्या उपरांत तिणें सांगलें मागीर दोतोरान सगळें कितें करचें आसा तें केलें. आनी कांयच जायनासतना कोणाकूच कांयच जायनासतना आमी दोगांयनी साल्वार जाले. कुसव्यान मरपाचो तो आयज हांव साल्वार जालो. कोणूय एकटे मरपाची इतली क्रिटिकल कंडिशनाचेर आसतले आमी दोगांयनी साल्वार जाले. कोणें साल्वार केले? सायबीण मांयचे पांयाशी. सायबीण मांय थंयसर आसली ती पेर सुकर मांयची सायब. हे मांयन म्हजे मागणे उबारले. कित्याक देवाचो हात म्हजेर आसा म्हणून हांव साल्वार जाला मांयच्या कुसव्यान. नातोरा मांयच्या कुसव्यान मरपाचो. देखून देवाचें उतर सांगता जेरेमिया 1:5 ते सांगता अशें मांयच्या कुसव्यान आकारच्या आदी हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मच्या आदी हांवें तुका संस्कारलो आनी राष्ट्राचो प्रवादी तुका हांवें नेमला. आयज देवाचो हात आसा म्हणून म्हजेर सायबीण मांयचे विनवणेन हांव ह्या संवसारान आयज ही म्हज्या जल्माची गवायकी दिता. सायबीण मांयन पेर सुकर सायबीण मांयन म्हाका राखलो सांबाळलो. आयज म्हाका म्हज्या मायन जायते कोश्टात जल्मान हाडलो. जल्म हाडटली म्हजी पयली माय न्हय पूण म्हजी पयली माय जी म्हाका कुसव्यान राखतली पेर सकयल सायबीण मांय जावन आसा म्हजी पयली माय. कित्याक तिणें म्हाका मांयच्या कुसव्यांतान राखलो सांबाळलो. देखून हांव म्हणटा पेर सकयल मांय सायबीण मांय जावन आसा म्हजी पयली माय. आनी हांव म्हज्या जिवितांत म्हजी सायबीण मांय सदांच मान दिता. आयज आमी मनशां कितें करतात? सायबीणीक सोडून वेतात. प्रोटेस्टंट आमी जाल्यात. सायबीणीक आमी मानिनात. देवबापाचे दुयेक आमी मानिनात. जेजू क्रिस्ताचे आमच्या सर्वडाराचे आवयक आमी रेस्पेक्ट मान दिनात. पळयता सांगातीन ती आयज तिका आमी नाकारतात केणटात. मोगाच्या भाव प्रोटेस्टंट भाव भयणानो जी कोण सायबीण मानिनात तसल्या मनशां हो व्हिडिओ आयकतात जाल्यार हे गवायके वयल्यान तुमचें मन बदलात. आंकवार बायक आमचे मायेक सोरीच्या राणयेक आमचे मायेक आमी मान दिवंक शिकुया. आनी जी कोण भाव भयणां सायबीण मायक सोडून वचपाचें मनान चिंतता जाल्यार अशें करिनाकात. कित्याक सायबीण माय जावन आसा आमची माय. जेजून खुर्सांतान आमकां आपली माय आमची माय करून दिल्या. हे विसरूंक फावना. तर आमच्या जिवितान सायबीण माय आमी जाता तितलो मान दिवंक वावरूंक जाय. मान दिवंक जाय. ही म्हजी जल्माची गवायकी हांवें तुमचे मुखार व्हिडिओ करून दवरल्या. आनी ही जल्माची गवायकी सगळ्यांनी तुमी म्हजी आयकली पळयली. देखून काळजान तान तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी देवान आनी आमची आंकवार माय सायबीण मांयचे विनवणेन तुमचेर भरपूर बेसां वतयल्या प्रमाण मागता.
我想上阿门。